पाद्रीबाट नेसाय हांगा काल राती जाल्ल्या एका प्रकरणात फ्लोरेंटिना फेर्नांडीस ह्या बायलेचो चाकू हल्ल्यान खून केलो गेलो. ह्या खुना खातीर मारियो ऑलिवेरा हाका मरणा पत्तरी पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फ्लोरेंटिना आनी मारियो हाचे भितर मालमत्तेच्या वादा वयल्यान बाचाबाची जाली. त्या बाचाबाची भितरच मारियो तिचे चाकवान हल्लो केलो आनी हो हल्लो हाडपाक गेल्ले कडेन जुबेन ऑलिवेरा होय जखमी जालो. हो चाकू हल्लो जातकीर मारियोन थंयच्यान पळ काडली आनी ताचे नंतर जेन्ना फ्लोरेंटिना आनी जुबेनाक हांकां जिल्हा रुग्णालयाक उपचारा खातीर व्हेले. उपचारा खातीर व्हरता तेन्ना जेन्ना जिल्हा रुग्णालयाक ही दोगां जाणां पावली तेन्ना दोतोरांनी फ्लोरेंटिना हाका मृत घोशीत केले. मरणा पडटरी पुलिसांनी रोखडोच खुनाचो गुन्हो नोंद केलो आनी तपासाची सुत्रां हालयली. तांचे टिमीन 3 वरां भितर मारियो ऑलिवेरा हाका अटक केली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरव गुरु वर्गणेकार.